येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. पावसात वर्सांवरस कोसळटा महाखाजन दारगळ नॅशनल हायवे 66 पालसाणां. ही सगळी नियोजन शून्य कामां, सरकारी पैशांचो इबाड, म्हणटा समाज वावुरपी संजय बर्डे. दोन ऑक्टोबर गांधी जयंती नदरेक दवरून आयतारा गोंयभर सुरू केले स्वच्छ भारत मोहीम. या मोहिमे अंतर्गत दिलो नितळसाणीचो संदेश. सप्तकभर व्हड पावस पडल्या उपरांत सोमारा पावस घेतलो मातसो विसव, पूण चडशा वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस उरतलो चालूच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत बाबत कामां वचत थंय पळोवपाक मेळटा. दिवचलच्या पुलार वर्सार वरस पावसाचे उदक सांठवता, जाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास निर्माण जाता. या पुलाची सरकारान दखल घेवची आनी येरादारी करप्यांक थाकाय दिवची, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी पळयतात फाटल्यान ब्रिज आसा बिचोलचो, तशेंच साखळे जे दोनूय ब्रिज आसा ते पावस पडल्या उपरांत वयर रस्त्याचेर उदक साचता आनी तेजो त्रास जो आसा तो लोकांक तशेंच जे कोण ट्रॅव्हलर्स आसा तांकां जाता. लोक हे जे कॉन्ट्रॅक्टराची चूक काय ते ऑथॉरिटी जे आसा PWD तेंची चूक की तेंचें लक्षच ना जे ब्रिज बांदतना, आनी अशे जे प्रकार आसा ते तेच्या खातीर घडटात. वयर उदक साचप हे तेंचे जे ड्रेनेज आसा ती सारकी करिना म्हणून ताजेर उदक साचता. हे आतां कितलींशीं वर्सां जालीं अशेंच जो प्रकार आसा ब्रिज बांदला तेन्नाच्यान असो प्रकार हो घडटा. आमी पळयतात दुसरो ब्रिज आमचो लागीर आसा बिचोलचो, ताचेर उदक साचना. तो पोर्चुगीज टायमाचो ब्रिज आनी हो नवो बांदलेलो ब्रिज, हातूंत फरक आसा. जे नवीन जे ब्रिज बांदतात तेजेर लक्षच ना ऑथॉरिटींचे, त्या खातीर अशे प्रकार जे आसा ते घडटा. जशें साखळे आसा नवीन ब्रिज हालींच बांदला आनी पोन्नो ब्रिज आसा ताचेरूय उदीक साचता. हाचेर लक्ष दिवपाक जाय. ते करून लोकांक जो त्रास जाता तो जावचो ना आनी जे उदक साचता ते सारकें वचना. त्या खातीर जे ब्रिजाचे जे हें आसा ते कुंकवत जाता आनी ब्रिज मोडपाची शक्यता आसा. ताचेर लक्ष दिवन जे ब्रिज नवीन बांदता थंय गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. हे रस्त्याचे लायटी पेटना आनी मदीं पाणी उरता, सायटीक पाणी उरता आनी नेवे लोक कपडे घालता आनी ते लोकांचे उसळटा आनी अपघात जावपाची शक्यता आसा. आनी सायटीनी ते हे बांदला पळय थंय शोळो जाला, एक जाणटी मनीस पडली तेन्ना हे सीएमान लक्ष दिवचें. सीएमान लक्ष दिता आनी तशेंच दत्तावाडी ब्रिजाचेरूय तशें पाणी उरता मदीं आनी तेतूरूय सामके खड्डे पडलेले आहा. ते मातशें सीएमान लक्ष दिवचें. सीएम येता पळय तेन्ना सीएमान ह्या रोडानसून वयचो सीएमान. आनी काल येयल्लो सीएम तेन्ना सीएम काल येयल्लो बाजारान तेन्ना सीएमान ह्या रोडा वरसून वयचो केन्ना तरी लक्ष मारचें ह्या रोडाचेर. आनी तशेंच दत्तावाडी पुला वरसून तो वयता आसतलो काय माशेलानसून तें आमकां खबर ना. तेन्ना तेणें येवपाक जाय आनी पळोवपाक जाय तेजे पळय लिडर कोण आसा त्या लिडरांनी ताका सांगपाक जाय बाबा हे रस्तो पाड जाला आनी लायटी पेटना. त्यो बेगीनच्या बेगीन लायटी घालच्यो, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लक्ष घालचें आनी हे करून दिवचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. निलेश काब्रालाक गोंयकारांचे पडलेले ना. पावसात वर्सांवरस महाखाजन दारगळ वाठारांतल्या नॅशनल हायवे 66 रस्त्या कुशीक राखणे वडत बांदूंक नाशिल्ल्यान पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसा. ही सगळी नियोजन शून्य कामां, सरकारी पैशांचो इबाड अशें करचें न्हय, समाज वावुरपी संजय बर्डेन मागला. पळयात पुराय बातमी. महाखाजन दारगळ वाठारांत नॅशनल हायवेचे राखणे वणटेचें काम सुरू आसा. त्या संदर्भात संजय बर्डे मिडिया कडेन उलयलो. या कामाची तपासणी करपाक थंय इंजिनियर, सुपरवायझर कोणूच ना, फकत कामगार आसात.
कामाचो दर्जो बाबत आशिल्ल्यान पाळसाणां कोसळटात. निलेश काब्रालान करदात्यांच्या पयशांचो इबाड करचो न्हय, ही बाबत कामां बंद उडोवची. फुर्योज जाल्ल्या संजय बर्डेन सरकारा कडेन मागला. हांव सारको एक्झॅक्टली नॅशनल हायवे 66 ते VMR कंपनी जे काम करता त्या रोडाचेर हांव एक्झॅक्टली आसा. हांगा पावसान हे जे लँडस्लायड जाता आनी हेंच्यांनी रिटेनिंगचो वॉल बांदल्या. डोंगर कितलो कापपाक जाय, कोणतरी वायज बांदता आसता कट करता आसतना एक्चुअली विचार करपाक जाय न्ही. हांगा इंजिनियर ना कोण ना आनी हांगा काम रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा. तेन्ना फाटल्या दिसांनी आमी सांगलेलें हांगा की हांगा कोण तरी गव्हर्मेंटाचो एकटो मनीस जाय. हांगा गव्हर्मेंटाचो एकटो मनीस ना, गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो नॅशनल हायवेचो मनीस ना, कोणाचो कोणूय ना. आनी हांगा काम चालूच आसा हे आनी तुमी पळोवंक शकता लँडस्लायड चालूच आसा आनी हे कारणा शिवाय गव्हर्मेंटाचे पयशे फारीक मोडटा. मागता आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन जे कितें चालू आसा न्हू खरोखर वायट चालू आहा. दुर्भाग्य PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल बाब जो आसा मातशें दोळे उगड, लोकांचे कारणा शिवाय पयशे कित्याक करना. भर पावसान लँडस्लायड चालू आसा आनी काम चालू आसा. ताका लागून मागता असली कामां कायमची ती बंद कर, जाल्यार तूं तरी तुज्या मंत्री पदाचो राजीनामा दी. आप कौन सा काम करते हैं? हाँ, सेंटरिंग का. कॉन्ट्रैक्टर इधर नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है. कॉन्ट्रैक्टर अभी नहीं है, वो बोला जाता कि निकाल दो, मिट्टी विट्टी को साइड करेगा. सुपरवाइजर भी नहीं रहता है. सुपरवाइजर था, अब भी गया है 10 मिनट पहले. गवर्नमेंट का सुपरवाइजर रहता है इधर. हाँ, गवर्नमेंट का रहता है कोई, नहीं गवर्नमेंट का नहीं, कंपनी का रहता है. कंपनी का. अभी डीजीएम सब आके गया अभी. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दांडोसवाडो वाठारांत हालींच पेवर्स घातिल्ले, पूण ह्या पेवर्सांक लागून पावसाच्या उदकाक वाट मेळनाशिल्ल्यान उदक रस्त्यार सांठावले, जाका लागून थळावे बेजारल्यात. दुचाकी चलोवप्यांचे तर हाल जाल्यात. पळयात PWD नियोजन शुन्य कामात दाखयता आमचो रिपोर्टर संदीप कामोलकर. हे तुमकां म्हाज्या फाटल्यान जो दिसता ते पेवर्स तेंच्यांनी घातलेले आसा, जस्ट हाल्लीच घातलेले आसा आनी ही परिस्थिती तेंच्यांनी आतां केल्लेली आसा. दोनूय सायडीन इतले दोपारभर उदक आसा आनी कशें येवपाचें तें कळना कोणाकूच. सगळी वाट काडीत येता आनी कोणाक खबर ना खंय व्हणो आहा केदो व्हणो आहा. हांवें त्या इंजिनियराक त्या दिसा विचारलें हे तूं कितें करता, ताका स्लोपींग आसतलें मरे काय म्हूण. तेणेन सांगलें उदक वयतलें म्हूण. आतां हे उदक हे तेंचें इंजिनियरींग आसा. PWDचे हांगासर म्हाका दिसता तकलेच चलना आनी हांव सदांच सांगता. काल हांवें गोवा 365 हरमलची एक हायलायट केल्ली, रस्ते कितले बरे आहा तितले. आनी हे आतां दुसरें उदाहरण कितले हे लॉगिंग जाता. हे आदी आसलेले ते बरे आसलेले पूण न्हय आतांचे, कारण पयलीं तरी ते फ्लायट जावन कमी आसताले, पण आतां हे दोपारभर हांगा उदक जाता आनी हेका स्लोपींग न दवरल्या कारणान ही परिस्थिती जाल्लेली आसा. दोनूय सायडीन तशेंच आसा. दोनूय सायडीन तशें दवरलेलें आसा. लोक सारके कसरत करून येता आनी ही जी सायडीन जी वॉल आसा, रिटेनिंग वॉल, ही अशी परिस्थिती आसा ह्या रिटेनिंग वॉलीची की तेका आवय ना बापूय कशें दिसता म्हाका. हे सगळे अशे हे सगळे मॅस करून दवरलेले आसा. ही स्कुलाची बस पळया आतां कशी वयता ती. कितले डेंजर परिस्थितीन हांगासर रायडिंग चालू आसा. कित्या खातीर हे सगळं भरला मरे, घरात पाणी गोठो पडलो आमचो. काल गिताब मेळे तेका वता मिटींग आसा दिन दळात. तो मनशाक घट्टे अजून पावंक ना. अजून आमदाराक सगळं तरी भरला, सगळं गोठो पाडो वाटावलो, सबन फुगला मरे. पण लोण वता व्हाळी पडली वाटेच्या, घरान पावला पाणी तू खाण्याची लोड.
हे कितके दीस जाले चालू आसा मी काल पावसान काल पावस झालो कमी झाला त्यात न्ही हाली घातला न्ही हा म्हणजे पाणी तडे भरला आणि हडे तडे त्याच्या सोपान गेला हा त्या हय गुरूच्या सोपान गेला अरे बाबा मागीर हे आता उखाल्ले मरे हे आता उखलतले हे हा रोवता हे वयतले भाटल्याचं पाणी वयताना हय मेन भानगड जाता किती खबर हा आता ही बाबडी स्वरा गंधा आनी भुरगीं वयतात न्हू ती म्हणजे तेंच्यांनी कितें केल्लें आहा एके सायडीक म्हणजे खाला असले न्हू सकयल असले ते तेंच्यांनी कितें केलें थंयसर हे कॉन्क्रीट बसयले कॉन्क्रिटाचे ते टायल्स आहा ते बसयले पूण भानगड कितें जालें जाणा दुसरे वाटेक आहा न्हू दोनाय सायडीक उदीक भरलेलें आहा म्हणजे ते टायल्स बसयले तेच्या सायडीक म्हणजे रायटाक आनी लेफ्टाक दोनाय सायडीक उदीक भरले आनी भितरल्यान गाडी काडप म्हटल्यार इतले टफ जाल्ले आहा की खंय रोड आहा आनी खंय उदीक आहा तेच कळना म्हटल्यार इतले रिस्की जाल्ले आहा हांगा जो पानी चल रहा है तो गाड़ी भी डूब जाएगी, हम भी डूब जाएंगे, इट्स फीलिंग वेरी स्कैरी। डर लगता है या मजा आता है क्या मजा है, मुझे तो एडवेंचर ना, मुझे पता ही नहीं नीचे कितना पानी हो गया है। पयलीं आसलेले तशें आसले बरें आसलेले आतां जेंचे बरें केलां पूण जे पाणी वचोंक जाय आसलें पळय ते उदीक खंयच वचना दोनूय सायडीन स्टॉप जाता आनी चडशे टू व्हिलरांक व्हडले प्रॉब्लेम जाता अर्दी बुडटा गाडी हय अर्दी गाडी बुडटा आनी एकदां गाडी बंद पडटा भितर उदकान ताका लागून हे चड त्रास जाता थिंगा हेचेर मातशें कितें तरी करपाचें अशें म्हाका दिसता। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार। घर आणि भोंवतणची सुवात नितळ दवरप हे दर एका नागरिकांचे कर्तव्य देखून परिसर नितळ आणि भलायकेन बरे दवरपा खातीर दर एकल्यान हे पावल उबारपाची भोव गरज आसा। 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती नदरेक दवरून राज्यभर स्वच्छता मोहीम सुरू जाल्या। 2019 वर्सा महात्मा गांधीक 150 वर्सां पुराय जाली। नितळ भारत ही भारतान तांकां दिवं शकता अशी सगळ्यात बरी श्रद्धांजली अशें भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन नवी दिल्लीच्या राजपथाचेर स्वच्छ भारत अभियान सुरू करताना सांगले। 2 ऑक्टोबर 2014 दिसा स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय चळवळ म्हणून देशात सुरू जाला। गांधी जयंती नदरेक दवरून राज्यभरातल्या दर एक वाठारात स्वच्छता मोहीम सुरू जाल्या। पळोवया गोंयभरच्यान कांय स्वच्छता मोहिमेचे खीण। जरी ही लहानशी गोष्ट असली सदांच लहानशा गोष्टीन तुका व्हडलें काम जाता। स्वच्छता रावप ही आज आम्ही फक्त आज स्वच्छता ड्रायव्ह आज आणि फाल्यापुरती करप ना, तर प्रत्येकाने रोज आपल्या घरापुरती तरी स्वच्छता दवरप। आपण घर रावता घरान घराच्या सभोवती आणि सोसायटीन स्वच्छता हे करप। खूपशे फावटी आमकां आज आमची बिचोली म्युनिसिपालिटी खूप प्रयत्न करता बिचोली दवरपाक, पण हो प्रयत्न सफल केन्ना जातलो तर प्रत्येक आम्ही मनशांनी आम्ही जर कॉपरेट केले जाल्यार। आम्ही हे स्वच्छता मिशन जे प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींच्या आदेशा मुखार आम्ही हे काम केल्लें आसा। आम्ही क्लिनलीनेस केला थोडे वाटान बस स्टँडार येयले आनी बाकी वार्डांनी आमचे कावन्सिलर गेले जातले। आनी एक गोष्ट सांगपा म्हणची आमी दिस इज ए फ्रीडम फायटर्स पार्क, यू कॅन कॉल इट ए चिल्ड्रन पार्क। इट वॉज नॉट युटिलाइज्ड फॉर सो मेनी months or year. When I came, there were a lot of grass grown there where children come to play. Today, we got it clean to the machine. And in order to get गांवची स्वच्छता ही दवरपाचें खूबच गरजेचें आसा। आमचो जितलो गांव नितळ आमी दवरतले तितलेच आमचें कल्चर हांगा दिसून येता आनी हें सगळें कल्चर जे स्वच्छतेचें आसा तें सगळ्यांच्या घरांत आसपाक जाय आनी सगळ्यांनी हें पाळपाक जाय। हें कल्चर जेन्ना पळयता तेन्नाच आमचो गांव निवळ उरतलो आनी एक बरें एग्जाम्पल आमी दुसऱ्या कंट्रीक या दुसऱ्या देशांत खंयच्या राज्यात आमी दिवपाक शकता। स्वच्छता दवरल्या मुळे आमचे हेल्थ बेनिफिट्स आमकां आसा आनी सगळें नितळ उरता। जमल्यान मोदी सरकाराच्या उल्यार की आमचो देश स्वच्छ जावपाचो
आणि स्वच्छतेच्या खातीर आम्ही सगळे जण जम झाले आणि सगळ्यांनी भरपूर कचरो कलेक्ट केला. आमची हांगा डे टू डे निवळ करपाक चालू आसता, पूण इतलो कचरो जर डेली बेसिसाचेर तो खंय तरी थांबोवपाक जाय. हाजो मेन उद्देश आसा की सगळ्यांनी तकलेन घेवपाक जाय की आपल्याले घर जशें निवळ दवरतात तशें आपल्याले भायलो जागोय निवळ दवरपाक जाय. आमकां नितळ दवरपाक जाय, स्वच्छ दवरपाक जाय आनी जेणे करून आमकां आयज आमी जगार आमकां कॉम्पिटिशन मेळत आसा. आमी आमच्या देशाक T20 सगळे मिटींग घेतली, सगळे तरेची केल्ले आसा. आयज आमकां जगार हें आसा, आमकां एकूच आसा की आमचे भारत जे आसा देश स्वच्छ दवरपाक जाय. आम्ही निवळ करता हेजो म्युन्सिपालिटी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. लोकांनी सुद्दां एक आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कचरो तुम्ही आपलो कचरो तुमचे डस्टबिनान उडोवचो. शॉपवाले आसा तेणी आपले डस्टबीन दवरचे की लोक खंयचे तरी डस्टबिनान ते आपलो कचरो उडोवचो, जेणे करून हो भायर कचरो खंय स्प्रेड जावचो ना. पहले में एक भारी चीज मिली जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है कि स्वच्छ भारत, उससे क्या होता है कि हेल्थ पे इम्पैक्ट रहता है, और अगर हेल्थ सही है तो बाकी सारा सही. तो इस हिसाब से हर साल 2014 से लेकर के हम स्वच्छ भारत में हमारे पूरा CISF जो फोर्स है वो अमूमन देखा गया है कि रेजिमेंटल एक्टिविटीज़ में स्वच्छता का उसको बहुत प्रावधान दिया है. जे 9 वर्सां पयलीं जे रोप आज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आमच्या सगळ्यां मदीं रोयिल्लें तें आज येदें व्हडलें जालां की येदें मोठ्या प्रमाणात आज वास्कोच्या शहरांत अरावंड 600 ते 700 प्रायवेट आनी प्लस कावन्सिलर्स हे सगळे मेळून 1000 लोक आज वास्को शहर क्लीन करपाक भायर सरल्या. एक दीस केलं म्हणून क्लिनर जायना, आणि वी आर ट्रायंग फॉर लास्ट 8 years ना. आता 9 वर्सां जाली आमी आतां क्लिनर ड्रायव्ह करता. आमी प्रत्येक घरान सांगता सेग्रिगेट करान दिया, पूण लोक खंय तरी आमचं चुकता आणि खंय तरी ते गटरान उडयता, नल्लान उडयता. ही सगळी लोकांची आमचे सगळे कावन्सिलर 25 कावन्सिलर आसूं नाल्यार आमचे आमदार आमचो मिनिस्टर आसूं सगळे आपले आपले काम करता, पण लोकांनी हांगा सहभाग दिवपाक जाय आनी क्लिनर ड्रायव्ह करपाक जाय. अख्ख्या देशभरान हो स्वच्छता अभियानाचो कार्यक्रम चालू आसा. आमच्या वास्को मतदारसंघात आमच्या आमदारान जवळ 2 कार्यक्रम असे भव्य मोठे कार्यक्रम घडोवन हाडलेले आसा. तशेंच अख्ख्या वॉर्डान जे 25 काउन्सिलर आसा ते सगळे काउन्सिलरांनी आपापल्या वॉर्डांनी क्लीनेस ड्राइव चालू केलेले आसा. ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम कमिटेड हैं गोवा नेवल एरिया की तरफ से. पुनीत सागर अभियान हो, कोस्टल क्लीनशिप हो, या मैंने मंथली हम लोग क्लीनशिप ड्राइव करते रहते हैं. आपने देखा होगा डाबोलिम एरिया में, एयरपोर्ट एरिया में, दैट रोड जो है चिकालीम एयरपोर्ट, वहाँ पे भी हमने किया है. आयज म्हाका खूब प्राउड फील जाता की आयज आख्खे सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक हांगा जमिल्ले आसा. आमचे स्पेशली भायल्या पिकाचे क्लीन करपाक लागून, क्लिनिनेस ड्रायव्ह करपाक लागून. आनी आयज आमी पळयता स्वच्छता अभियान हो कितलीशीं वर्सां जालो, कित्याक हो आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदींचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसा. आपल्या घरात पडी क्लीन दवरचे, तशेंच आपल्या स्वताच्या घराच्या सायडीक सरावंडींग क्लीन आसचे. तशेंच जाल्यार आमी सगळ्या आपल्या देशाक क्लीननेस दाखोवंक शकतले. एक स्वच्छता मोहीम प्रत्येक संबंध गव्हर्नमेंट जो स्टाफ आसा किंवा गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी स्वच्छता मोहीम राबवून या उपक्रमाक जास्तीत जास्त सहकार्य करचे. हम हर साल 100 घंटे देंगे, तो ये 1 घंटा एक शुरुआत है. तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था स्वच्छ भारत का, तो 2014 में शुरू हुआ था. उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए चीजें चल रही है. आला नाही आपण जरा फोटो मारायचा. राम रे उभे राम.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊन व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सप्तकभर व्हड पावस पडल्या उपरांत सोमारा पावस मातसो विसव घेवपाची शक्यताय आसा. सोमारा खातीर हवामानाची शिटकावणी ना, पूण चडशा वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस चालूच उरतलो. तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मदीं उरतले. IMDन ताज्या अदमासात पावसाचो अदमास काढला आणि ताचे वांगडाच 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले अशेंय कळीत केला. ते भायर सोमारा खातीर बोटी मालकांक हवामानाची शिटकावणी ना. फुडले 4 दीस म्हळ्यार आयतार मेरेन हवामान सुके उरपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. हलको ते मध्यम पावस चालूच. 50 किलोमीटर मेरेन खर वारे घोळपाची शक्यताय. सोमारा चढावत आणि उणे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आणि 23 डिग्री सेल्सियस. बोटी मालकांक हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.